हा तुझे कितले शिक्षण कितले? 10th करून हांवें डिप्लोमा केला इन एग्रीकल्चर. हा एग्रीकल्चर. आणि हे आता तुम्ही फार्म हे केला पळय कुक्कुट पालन ते खंयच्यान हाडलेले तिला? आमी कोल्हापूरच्यान हाडले आणि हांगा आमी हे करता तांकां पसून फीड बीन घालून तांतयां काडटा तांकां. टोटल कितले आसा ही? 3,000. 3,000. कितल्या महिन्याची असतली तुला हे आमची कोंबडी आता झाला ते? ही 47 विकाची आहा. 47 वीक. मागीर हेका आता मार्केटिंग खंय मेळटा तुमकां? अंडी समाज चिकन जाल्यार बीज लायन. आणि कितें काम आसता हेचे? सकाळी कितें करचें पडटा? सकाळी येवन आमी फीड घालतात. हां उदीक चालू मारता. ओके. आनी कांय ना फीड घातली. जंगली जनावरां पासून तसो काय धोको काय प्रोटेक्शन पॅक केल्लेले आमच्या सरावंडींग पॅक केल्ले आहा. एखादे समज कोंबडी शीक आहा जाल्यार कशी कळटा तुका? तांतयां आमकां कमी मेळटात मागीर आमी ते मेडिसीन चालू करतात. आतां तांतयां तुमकां कशी कळटली? ते अमक्याचीच कमी मेळ्ळी म्हणून कशें कळटा? आतां ही 5 कोंबडे आहा तितून कमी येतात. आमी एका पिंजऱ्यान 5 कोंबडे दवरले. 5 कोंबडे दवरले. 3 घालतात एक टायम 4 घालतात. 4 घालतात. आतां ही 5 येवंक जाय ती मागीर कळटा. आमचे ताका मेडिसीन मागीर कितें आसता? कोण येता? डॉक्टर काय कशें कितें? हय डॉक्टर आमकां सांगतात एनिमल हजबंड्रीचे. तूं ह्या क्षेत्रानूच कित्याक गेलो? हरशीं आतांचे भुरगे शिकले काय सरकारी नोकरी सोदता? कितें कारण कितें आसतलें? एक स्वताचो बिझनस आसूंक जाय. ओके. तोच बिझनस करपाक कितले जाणांक म्हणून सरकार जॉब दितलो म्हणून युथांनी मातशें चिंतूंक जाय. ह्या क्षेत्रांत तुका आतां कोण कोण मदत करतात? म्हाजे पप्पा करता. तुम्ही हो आता तांकां मदत केन्ना पासून करता? जालें आतां म्हणजे तेंचे एक वर्स जातलें. कितें करता सकाळचे तुमी येवन हांगा? खांड घालतात. खांड कसले घालतात कोंबड्यांक? ते मेळटा भायर मेळटा मार्केटांत?